पेली बाणाली पेली फिशरमॅन मुठ्ठेक तो म्हळ्यार कोण वळखत म्हाका सगळे आतां क्वेश्चन करूंक लागले सचिन कितको मेळटो. सचिन मेळप कारण म्हळ्यार आमी सकाळीं रांपूण मारताले. सचिनागे बायल आनी सचिन तेगे फॅमिली ताज्या रावप आनी सचिना बायल हांवें म्हळें मॅडम आय वॉन्ट सचिन टू कम विथ अस फिशींग म्हणून. सचिन इज माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर म्हणून सांगिल्लें. वेन आय वॉज मी एंड सचिन इज द सेम एज. जेन्ना हांव नुस्त्याचे कितें जोडटे पयशे हांव म्हळ्यार सचिनाचे मोटालो ती म्हणूंक लागली हांव. हांवें म्हळें वेन सचिन डुईंग सेंचुरी फॉर इंडिया एंड मेक इंडिया वर्ल्ड कप वीन आय वॉज यूजिंग दॅट मनी ऑन फायर वर्क्स. नाव आय हॅव इनफ मनी टू टेक हिम आउट ऑन माय ओन फिशींग बोट. तेगे बायल म्हणूंक लागली आपण वचोन सचिना हें तुगे सांगत म्हूण. तेन काळें सचिना सांगिल्लें. सचिन म्हणूंक लागलो फिशरमॅन वॉज स्पेंडींग मनी ऑन मी, लेट्स गो एंड मीट दॅट फिशरमॅन. सो तो येयलो तेंडुलकर पेली यू आर पेली. आय सेड येस लेट्स डू फिशींग म्हणूंक लागलो. सो आमी मुगे भुरग्यांक घेवन आमी रांपूण मारली. आमी बांगडे माणक्यो आनी पितोश पळ्यो. सचिन म्हणूंक लागलो पेली आय वॉन्ट टू ईट दीस लोकल फ्रेश फीश. हांवें सांगलें मुको एक धाकटें रेस्टॉरंट आहा यू प्लीज कम. तो म्हणूंक लागलो ओके आय एम लिवींग टुडे 2 o'clock बट फूड शूड बी रेडी एट 12. सो हांवें मुगे फॅमिली फोन मारून सगळें रेचाद मसाला सगळें ग्रीन कोळी बी करून डायरेक्ट तेका रेस्टॉरंटाचेर आपयलो आनी तेका जेवण बिवण सगळें बरें लागलें. आज सचिनान म्हाका आख्खे वर्ल्डा फेमस केलो आनी आमगे गोंयाय बी नांव तें ट्युरिजमूय बी वयर सोलें. कित्याक सचिन गोंयेन ट्रेडिशनल फिशकारी खावप म्हळ्यार हीच मुगे व्हड एक गोंयकारां देखून देण तें. आनी इतलें न्ही आख्खे वर्ल्डासून फोन येताय पयलीं व्हिडियो बरो गेलो खुंयचे गव्हर्मेंटागे ऑफिसां प्रायवेट ऑफिसां गेल्या बायलो चेडवां विचारीत रावताय आरे सचिना बरें फेमस बरें तूं आम केदो नुस्तें खावयतलो आम केन्ना आयसर खावयतलो म्हणून लागताय.